गोवा फॉरवर्डचो मुखेली आनी गोंय राज्याचो शार आनी उदरगत मंत्री विजय सरदेसाय गोंयकारपण म्हणून गोंय कशें काबार करपाचे प्रयत्न चलयल्यात ताचो पुरावो गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दाखयले. शार आनी उदरगत खात्यान जमीन रुपांतरणाच्या नांवान गोंय विकपा खातीर काडला असो आरोप चोडणकारान केला. शार आनी उदरगत खात्याच्या मंडळाची 163वी बसका 16 ऑगस्टाक जाल्ली. मात जानेवारी म्हयनो अर्दो जालो तरी ऑगस्टान चालू जाल्ली बसका अजून सोंपना. ऑगस्ट ते जानेवारी मेरेन मंडळाच्यो जायत्यो बसका जाल्यो, मात सगळो कारभार 163वे बसकेच्या अहवालाचेरच आसा. आतां ही गोंयकारपणाची बसका सोंपतली तरी केन्ना असो प्रश्न काँग्रेस करता. There is a rules for the meeting. Meeting adjourn जावपाक जाता दोन विशयांचेर. एक तुगेलो जर एजेंडा इनकम्प्लीट आसलो जाल्यार, नंबर 2 जर टायम काबार जालो आनी एजेंडा उरला जाल्यार, सो द पॉसिटी ऑफ टायम. सेकंडली द एजेंडा इज इनकम्प्लीट. आनी थर्ड, जर ते मिटिंगे अशी बोवाळ जाता किंवा मिटींग कंटिन्यू करपाक शकना तेन्ना एडजॉयन जाता. पूण टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हॅज ब्रोकन ऑल द वर्ल्ड रेकॉर्ड्स एज फार एज मिटींग इज कन्सर्न. देर इज सो कॉल्ड 163rd बोर्ड मिटींग ऑफ द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. आतां ह्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाची मिटिंगेक बरोच व्हडलो सस्पेन्स आसा. ही मिटींग पयली पावट 16 ऑगस्ट 2018 जाता. तो एजेंडा कंप्लीट जाता पूण ती मिटींग एडजॉयन जाता. ती मिटींग परत 163rd मिटींग परत जाता 15 ऑक्टोबराक. ती मिटींग परत एडजॉयन जाता. ती मिटींग परत जाता 29 नोव्हेंबराक. ती मिटींग एडजॉयन जाता. मागीर मिटींग जाता 12 डिसेंबराक. ती मिटींग एडजॉयन जाता. ती मिटींग अजुनूय चालू आसा. आतां 163rd मिटींग जी 16 ऑगस्टाक सुरू जाल्ली ती अजुनूय खबर जायना. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात ती मिटींग कश्यो चालू उरतात. बरें, मिनिट्स केन्ना कंप्लीट जातात? मिनिट्स कंप्लीट जातात जेन्ना तुजी मिटींग कंप्लीट जातकर. हांगा मिटींग कंप्लीट जायना पूण हांगा 63rd मिटिंगेचे मिनिट्स हे पयली 163rd मिटींग जी 16 ऑगस्टाक जाता तेजे मिनिट्स तयार जाता पूण मिटींग एडजॉयन जाता. तेजे नंतर परत दुसरी मिटींग 15 ऑक्टोबरा जाल्ले तेजे मिनिट्स तयार जातात पूण मिटींग एडजॉयन जाता. तरी आसतना मिनिट्स तयार जातात. तेजे नंतर 29 नोव्हेंबराचे मिटींग जाता, एडजॉयन जाता पूण मिनिट्स तयार जातात. आनी तेजे नंतर 12 डिसेंबर मिनिट्स तयार जाता पूण मिटींग एडजॉयन जाता. आतां म्हाका खबर ना ह्या खंयच्या रुल्स ऑफ मिटींगे बसता. सो दीस इज द फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ गोवा. मिटींग तुका कंप्लीट जायनासतना मिनिट्स तयार करतात आनी प्रत्येक मिटींग एजेंडा कंप्लीट करता आनी मिटींग एडजॉयन जाता. This is the complete fraud. It's a complete illegalities that is happening in Goa. So एक कसलें हें चल्लां? फक्त सुटकेस टू सुटकेस घेवपा खातीर गोंय आयज होलसेलान सेल जाता आनी गव्हर्मेंट टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग कॅनॉट इनवायट पीपल टू फॉर कन्वर्शन. आयज टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान दुकान उक्ती केलां, ते एडवर्टायज करता. एक एडवर्टायज पेपराचेर आउट जाता. इतलो व्हड भ्रश्टाचार गोंयांत चल्ला, मात मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार वोगी आसा. ताका आपली खुर्ची सांबाळपाचेंच पडलां अशें चोडणकार म्हणटा. खुबशे जे लँड हें करता आमचे कडेन उलयतात. रेट 2000 ते 5000 पर्यंत चलता डिपेंडींग ऑन कायंड ऑफ लँड. सुटकेस टू सुटकेस 2000 ते 5000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. आनी हे सगळे डील सुटकेस टू सुटकेस खंय एक्सचेंज जातात? आल्तिनाचेर एक सर्किट हावसा कडेन एक प्रायवेट बंगलो आसा एक व्हडले कंपनीचो, जी नॅशनली नोन कंपनीचो एक बंगलो आसा. त्या बंगल्यांक बसोन ह्यो सगळ्यो सुटकेस टू सुटकेस लँड कन्वर्शन सुरू आसा. आनी तेजे नंतर फायल्स थोड्यो जाय त्यो
PDAक पावतात, थोडे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक पावतात, थोडे मडगांव पावतात. सो चलना कितें गोंयांक? दुकान उगडी करून बसल्यात गोंय काबार करपाचें, गोंयची जमीन काबार करपाची. मनोहर पर्रीकाराक जरी गोंयकारा परस आपली खुर्ची म्हत्वाची आसात, मात काँग्रेस पक्ष वगी बसचो ना. ज्या कोणी शार आनी उदरगत खात्याच्या 16 कलमा सकयल जमनीचें रुपांतरण केलां तांकां मुखार भोगचें पडटलें. काँग्रेस हस्तांत रितीन केल्ली जमीन परत आसली तशी करतले. तशेंच प्रकरणांत सरकारी अधिकारी घुस्पल्यात तांचेरय कारवाय करपाची शिटकावणी गोंय काँग्रेसीन दिल्या. त्या लोकांची सगळे घराणे आयकतले. ज्यो केसीस जाल्ल्यो आसात त्यो केसीस फिजिकली विथ मिडिया आमी ते प्रत्येक कडेन वचून विजीट करून हें कन्वर्शन खंय जालां तांकां आमी एक्सपोज करतले. आनी तुमचे थ्रू आमी लोकांकूय अपील करतात, जंय जंय खंय कन्वर्शन असलें इल्लिगल चालू आसा अंडर सेक्शन 16B, यू कॅन रिपोर्ट इट टू बाब आर्किटेक्ट तुलियो डिसोजा. आमी सगळे मॅटर्स हे इंडिव्हिज्युअली चॅक करतले. सद्याक एडवान्स बुकिंगूय चालू आसा कन्वर्सेशनाच्या नांवान. त्या एडवान्स बुकींग सुद्दां लोकांनी दिवची न्ही. तुमचे पयशे वयतले, परत आमी वॉर्निंग दितात सगळ्यांक. आनी TCPचे जे स्टाफ आसात त्या स्टाफाक हे तुमी मिनट्स तुमी फॅब्रिकेट करतात, इल्लिगल तुमी मिटिंग्स बोर्डाचे चालू दवरतात, इल्लिगलिटीज तुमी करतात, तुमकां जेलीन वचून बसपाक पडटलें. नो मर्सी वील बी शोन टू एनीबडी. तुमी मागीर एका धरून ताका धरून परत येवपाचो प्रयत्न करनाकात. कारण गोंय तुमकां आमी होलसेल सेल करपाक आमी कशेंच दिवची ना. गोंयचें डिस्ट्रक्शन जातलें. आनी जो आयज विजय सरदेसाय जेणें फटींगपणां केली लोहया मैदानाचेर की गोंयच्या आमचो फादर ऑफ ओपिनियन पोल जाका म्हणटात डॉक्टर जॅक सिकेराचो पुतळो घालतलो जाल्यार सरकार विड्रॉ करतलो म्हणून जाहीर केल्लें 1 वर्स पयलीं, तें आयज दिसना. आनी ही ज्या तरेन जमीन गोंयची वयता, गोंयची आयडेंटिटी काबार जातली मुखाल्ल्या 10-15 वर्सांक. म्हाका दिसता एक 15 वर्सां नंतर हे सगळे जे अगरवाल आनी जे गुप्ता आनी शर्मा कोण येतले गोंयांत ते एक पुतळो घालतले. कोणाचो पुतळो घालतलो? विजय सरदेसायाचो, द फादर ऑफ डिस्ट्रॉयर ऑफ गोवा म्हणून, जेणे द फादर ऑफ डिस्ट्रॉयर ऑफ आयडेंटिटी ऑफ गोवा म्हणून.